हडफड्या नाईट क्लबाक फाटल्या वर्सा उजो लागून व्हड दुर्घटना घडिल्ली। अशा तरेच्यो घडणुको परतून घडच्यो न्हय हाचे खातीर दर एकल्यान अग्नी सुरक्षेचे नेम खरपणान पाळचे म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आवाहन केला। उद्देग आनी पर्यटन क्षेत्रांत सरकार आनी उजो पालोवपी दळाक सहकार्य करचे अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच उत्तर, दक्षिण आनी कुशावती जिल्ह्यात झोनल फायर कंट्रोल रूम्स स्थापन करतले, तशेंच राजपावंड्यार अकादमी स्थापन करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला। राष्ट्रीय उजो पालोवप सेवा दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। ऐकात। क्रमात फायर सेफ्टी आणि ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली फक्त ही फायर डिपार्टमेंटा कडेन ना, तर ताची पुराय जबाबदारी जी आसा ही गोयच्या जनते कडेन, सगळ्या हॉस्पिटल्स आसतले, इंडस्ट्री आसतले, ह्या सगळ्या लोकांकडे आसा। हे सगळ्या जणांनी आमी याद दवरची। आमी सातत्यात न्यू फायर स्टेशन सांगे आणि धार बांदोडा हांगासर एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि ह्या निमित्तान बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यात दिवचे हाच्या खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसता। आमी हे डेव्हलप करता आसतना झोनल फायर कंट्रोल रूम नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्ट हांगासरूय एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि ताकाच लागून आमी पणजे, मडगांव आणि कुडचड्या हांगासर हे फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम हे एस्टाब्लिश करपाचे थारायल्या। सातत्यात नवीन टेक्नॉलॉजी ड्रिवन रिस्पॉन्स आणि सिटीजन सेंट्रीक एमर्जन्सी सर्व्हिस सिस्टम ही हांगासर एस्टाब्लिश करपाची आसा। स्टेट फायर फोर्स ट्रेनिंग कंट्रोल रूम हो फुल फ्लॅग अकाडमीत कन्वर्ट करपाचो आणि त्या निमित्तात अशा पद्दतीन म्हणजे आमचे फायर पर्सनल्स त्याच बरोबर प्रायव्हेट कॅन्डिडेट जे अशा पद्दतीन प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेवपाक सोदता हांकांय बी ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे तत्पर आसतले। आमी ह्या हातूंतल्यान गोंयची स्ट्रेंथन कॅपेसिटी आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटातलो रिस्पॉन्स दाखोवपा खातीर स्किल मॅनपॉवर जी फ्युचराक जाय ती ह्या अकाडमींतल्यान आमी तयार करपाचे आसा। फाटल्या वर्साच्या भितर जाल्लो इन्सिडन्स जो फायराच्या बाबतीत जाल्लो सगळ्यात मेजर इन्सिडन्स गोंयांत आशिल्लो, ताच्या खातीर हांव खेदूय व्यक्त करता आणि इंडस्ट्री आणि टुरिझम सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की सदोदीत तुम्ही सरकाराक सहकार्य करचे। सरकार सातत्यात अशा पद्धतीच्यो फायर इन्सिडेंट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदा आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग द रिस्पॉन्स, इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाच्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता। पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले, टुरिझम सेक्टरांतले हांच्यांनी फायर लॅप्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आणि अशा पद्धतीचे फायर इन्सिडंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आपल्या परीनूय बी सरकाराक आणि फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तात्परतेत तितकेच गरज आसता। अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स इन फ्युचर गोंयांत केन्नाच घडोवन येवचे न्ही हाच्या खातीर हांव सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या, टुरिझम इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या लोकांकडे मागता की तुम्ही बी सगळ्यो फायर सेफ्टी फॉलो करची।